सोंपून गेल्ल्या बाल्तजार फेर्नांडिसाक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतम्या पासत आयच्या मिसान मागुया. आयज वाडदीस समारंभता अलिरा तबेरा ताचे पासत मागुया. 50वो वाडदीस समारंभता रिचर्डू ताचे पासत मागुया. तशेंच संपून गेल्ल्या आमच्या आदल्या विगाराक फादर कार्मुच्या ओतम्या पासत, तशेंच संपून गेल्ल्या मारिया देलिशोजा हिचे ओतम्या पासत आयच्या मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयज जेजू आमकां जिविताची नवसरणी करूंक आपयता. उपास पिराचीत मागणी करून निनेवेच्या लोकांन जिविताची नवसरणी करून देवाक ती मानली. आमच्या जिविताची नवसरणी करून देवाक आमचें जिवीत मानतें जावंक आमकां कृपा आनी आदार आयच्या मिसान मागुया. काल्तिकायन दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सरपददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट जाल्यान आनी बरें सोडून हांवें होमसो अपराध, होमसो अपराध, होमसो बोड अपराध, हे बसत भाग्योन सदां सांकवार मरे, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. सरपददारा आनी सस्तेच्या देवा, तूं अगणीत मोबळायचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर्व आमची पातकां भोगूस आनी जी आमी मागूंक फुडें सरूं ना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सस्तेच्या सस्त्यांक. आमेन. जोनस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांव वस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगोट कर. जोनस उठलो आनी सर्वेस्पोराच्या उतराक पालो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी तोय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान
देवाचेर बावार दवरलो. तांणी एक उपास पुरगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गोरिबांनी गोंडान आंग पांगुरलें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासना वेलो देंवलो आनी आपली आंगोस्त्रां काडून ताणें गोंडान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्याच्या हुकुमान आखे निनिवेंत ही फर्मावणी पोरगोट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेल्यो कांयच चागचे नात, कित्याक देवाक उलो मारचो जोण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नोश्ती कर्तुबा सांडची. असो देव घोडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो नात. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास्त लायतलो म्हूण जी ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान ताची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. पोतून म्हणुया, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. कोल कोल कोंडान पडला, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोंतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. सबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण रावतलो. पूण पातकाक बोगसोणें मेळटा तुजे सवें म्हणून सर्वेस्परा आमी बुजतांव तुका. सबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. तारोनाची बोरती इस्रायलाक आतां सर्व नोश्ट्यापणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवाच्याक तोच एकलो. सबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हटलेली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी हारपीत जाल्ली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
प्रितीच्या म्हज्या भयणी भावानो, एक दीस मदर ट्रिजाचो इंटरव्यू घेवंक एक रिपोर्टर तिचो आख्खो दीस ती कशी सारता ते पळोवंक तिचे सांगाता तिच्या कॉन्वेंटान एक आख्खो दीस तिचे बरोबर सारलो. आनी हो इंटरव्यू तिचो घेतना तो रिपोर्टर तिका विचारता तुजो दीस कसो सारता. आनी ती म्हणटा हांव सकाळीं 1 वरभर कपेलान बसतां आनी जेजू कडेन म्हजें मागणें करतां. आख्खो म्हजो दीस हांव जेजूक भेटयतां. आनी हो रिपोर्टर तिका विचारता जरी तर त्या दिसा तुका चड कामां तुका आसलीं जाल्यार तूं कितें करता. तरी तूं 1 वर बसता. आनी मदर ट्रिजा तिका सांगता ना, जरी तर म्हजो दीस बिजी आसलो, जरी तर हांव जाणा म्हजो शेड्यूल टायट आसा, त्या दिसा 1 वर बसचे बदलेक हांव 2 वरां जेजू सोबें बसतां. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां ह्याच वस्तूचेर एके भाशेन उसवाड घालता. मारिया जेन्ना जेजूच्या पांयां सरशी बसता, जेजूचें उतर आयकता, तेन्ना मार्ता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हारपीत जाता, डिस्ट्रॅक्ट जाता. आपलें काम ती करता, जेजू पासत ती रांदूंक वेता, तरी पूण तिचें मन आनी खंय आसा. तिचें मन कितें, हय पळय म्हजी भयण बिश्टी बसल्या थिंगा जेजूच्या पांया कडेन, म्हाका कोण आदार दिना. आनी हेंच आमची गोत जाता प्रितीच्या भाव भयणीनो. आमी आमच्या जिवितान जायते फावटी आमचो जेन्ना आमी बिजी आसता तेन्ना हुंयचो वेळ आमी काडटा, आमी मागण्याचो वेळ काडटा. जायतो लोक म्हाका येवन मेवता उलयता तेन्ना म्हाका सांगता टायमूच मेवना मागणें करूंक. भुरग्यांची कितलीं कामां आसता, घराची कितलीं कामां आसता, हें करूंक जाय तें करूंक जाय, मागणें करूंक टायम मेळना. मारयेन बरो तो वांटो वेंचून काडला आनी बरो तो वांटो जावन आसा जेजू कडेन, जेजूच्या पांया तोडा वेळ सारूंक, ताचें उतर आयकूंक. आनी जेन्ना आमी हें करतले, जेन्ना आमी देवाचो वेळ दितले, तेन्ना ही धास्ती आमी हारपीत जाता, डिस्ट्रॅक्ट जाता, तें सगळें विरून वेतलें. कित्याक आमी आमच्या दिसाचें काम देवाच्या हातान घालतले. आनी जेन्ना आमी आमच्या दिसाचें काम देवाच्या हातान घालता तेन्ना सगळें आमचें टेन्शन, सगळी आमची जी एन्जायटी आसा ती विरून वेतली. कित्याक आमकां मागीर खात्री मेवतली की देव आमचे सांगाता आसा आनी हें जें काम हांव करूंक वेता तें देव करतलो. कशेय भाशेन तें पूर्ण जातलें. आमच्या जिवितान प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज हो नियाळ आमी करतना मारिया भाशेन पयले सुवातेर जेजूक वेळ दिवया. आनी उपरांत हो वेळ जेजू सोबें हो वेळ सारल्या उपरांत आमची मागीर सेवा दुसऱ्यांक आमी दिता पळय ती सुपूर्ण जातली, सुफळ जातली. आनी ही सेवा करतना आमकां एन्जायटी वा आमी हारपीत जावची ना. आमी सुसेगाद ही सेवा करतल्या आनी ह्या सेवेचो फोडूय आमी दुसऱ्यांक बरे भाशेन दिवंक पावतले. Betone velar gayon gavia, C4, Asa Jesu, page 29. C4, page 29. Nirmol kalsa tu ka
म्हज्या भावभयणीन म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें स्टापून आमकां भेटोवंक फॉर्मायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेकी सडबणीची पवित्र रीत समोर उमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद विदार आनी सस्तीच्या देवा सर खाली आनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिन वाचणेच्या प्रार्थनान तुजी बोडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसूंक विच्छे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. ही म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. सुम्या जेजू आमी ओडोगाता आनी एका शेतले
बापा आजच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडपणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केपली तुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगिवन बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान घडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमास दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून दोता आनी सर्वकाळीत कामान उरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां बांडोदी. तांणी सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सगळ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून आमची गरजो बापाक उबारया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्व जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पोंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या समडोरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाच्यान तेकता. तर आमकां तुज्यो दया काकुतीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येता राजपद चलयता ससनेच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन आनी आस्त्या तोंडान शांती दिवे. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया म्हज्या पुतळेचे म्हाका पळोवना तुज्या एका पुत्रान म्हाका वळखी मेळटली. Chris Prosada Velar Gayon Gavia, D17, Jesu Mocha Deva, page 56. D17, page 56.
जेसु मोजा देवा 아우레다 교자부가 제수 모자 대바 아우레다 교자부가 요요 모자 제수 속레츠 모제 제수 모자 대바 아우레다 교자부가 प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजान दादोसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी चड पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया F21 संवसारांत वचूंक जाय, पेज 95. F21 पेज 95.